बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराचे पोरबेक तयारी करीत आयल्या. आयज हे तयारेचो निमाणो दीस. आयच्या शेवटाच्या नोवेनाचो विशय पिडेस्तांची काळजी घेवन पेकोवणी हाडटले सेवक आमी. भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर आमचो गोंयचो सायब. ताची अमोर कूड आमच्या गोंयांत आसप म्हणल्यार आमकां गोंयकारांक हें एक भागूच. ह्या दिसांनी ही अमोर कूड दाखोवणे खातीर कॅथेड्रलांत दवरलेली आसा. हे कुडीक लागून आमचो बावाट जिवाल जिवो जाता. भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराक पिडेस्तांचो खेरीत मोग आसलो. तांचे सोवे आपली सेवा अर्पण करप म्हणल्यार जेजूच्याच पावलांनी चलप अशें तो मानतालो. आयच्या ह्या नोवेनांत वांटो घेतना आमी पिडेस्तांची काळजी घेवन पेकोवणी हाडटले सेवक जावंक ह्या मिसा बलिदानांत देवाची कृपा आमकां मागुया. आनी मोगाळ इश्टानो, जशें आमी आतांच आयकलां, आयचो आख्खो सेवा धर्म आमकां पिडेवंतांची सेवा करूंक आपयता. पिडेवंतां सोवे आमचो हुस्को दाखोवंक आपयता. पूण जायते पावटी आमच्या पिडेस्त भावा भयणींक आमचो हुस्को दाखोवंक आमी फाटीं उरल्या. ह्या वेळार आमच्या चुकींचो, आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया आनी देवाची काकलुती कुलो करूंक सगलीं तयार जावया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाब भयणी म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्यून सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी ओतरेकून रावोशें कोर.
आनी तो आमच्या दारार मारतलो तेन्ना प्रार्थना करून जागृत रावतलीं आनी ताची वाखाणणी गावून आसता आमी ताका मेळूंक निर्मी हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव बापान पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इजायस प्रभादीच्या पुस्तकावेलें वाचप. जुदा आनी जेरुसलेम विशीं इजायसाक आमोजाच्या पुताक फावो जालें दर्शोवन ह्या फुडें सर्वेस्पराचे मंदिराचो परवट सगल्या पर्वतां वयर सोदतलो आनी सगल्या दोंगरा वयर उबारलेलो आसतलो. सगलीं राष्ट्रां ताचेशी चोडून वेतोलीं. इस्पा भायर पोरजा ताचेशी येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाट्यो शिकयतलो आनी आमी ताचे वाटांनी चलोवंक पावतल्या. कित्याक सियोना थावन येतोली समृद्ध आनी जेरुसलेम थावन सर्वेस्पराचें उतर राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीट कोत्तलो. हीं राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नागोर कोत्तलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो कोत्तलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच कोचचो ना. देवाचें उतर हें. आयकोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. पोतून म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. आमी पावल्या जेरुसलेम, तुज्या दारवंटाचेर आमची पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. मजबूत एकेच बांदवलीचे अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर कुलां चोडून येयात, सर्वेस्पराची कुलां तीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकान करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. शुभ वर्तमानांक उबी रावया. सर्वेस्परा आमकां पोतून एकठांय कर. तुज्या मुखामोलाचो पडझोल आमचेर पडोवन दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू काफारनावांत भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका पोरातून मागलें, सायबा, म्हजो चाकोर घरांत आरेन पडलेलो आसा
आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येता आनी ताका बरो कोत्ता. परती पाळून सोदपोतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे काल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगतां, वच, आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये, आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अशें कर, आनी तो करता. हें आयकून जेजू जोबोर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावात म्हाका इस्रायलांत मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंती आनी ओस्तोमते तावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहमाक, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगता स्वर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ इश्टानो, आयचो सेवा धर्म जशें परी आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां, आमकां पिडेस्तांची काळजी घेवंक पेकोणी हाडटले सेवक जावंक आपयता. आनी मोगाळ इश्टानो, कशें आमी पेकोणी हाडटलीं मनशां जावंक जाता काय? ह्या दिसांनी आमी सान फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नियाळ करीत आयल्या. ताच्याच जिविताची एक काणी घेवन आमचो नियाळ आमी फुडें व्हरुया. म्हणटात की एक दीस आपले सेवे चाकरेचें मोन दाखोवंक सान फ्रांसीस शावेर एका हॉस्पिटलांत भितर सरलो. आनी ह्या हॉस्पिटलांत भितर सरतच थंयसर जायते पिडेवंत ताका दिश्टी पडले. आनी थंयसर एका कोणशाक एक मनीस बसोन आसलो. ताचें आख्खें आंग चोवणांनी भरलोलें आसलें. ताका वास मारतालो. जायतो लोक ताका पळोवन विटेतालो. ह्या मनशाची खंय खाट खोरजोपाक लागली. आनी थंयसर सान फ्रांसीस शावेर आहा तो ताका देखलो. हो यादनीक बसोन आहा तो ताका दिश्टी पडलो. आनी तो खंय सान फ्रांसिसाक उलो मारता आनी ताका सांगता, मातशें म्हाका आदार कर. आनी फ्रांसीस ताचें आयकोन आसलोल्या परी कोत्ता. कित्याक ताका पळोवन फ्रांसिसाक वीट आयलोली. जशें परी हेर सगलो लोक विटेल्लो तेच परी फ्रांसिसूय विटेल्लो. ताका नाका आसलें वचून ताची खाट करजिपाक. आनी देखूनच तो आयकोन आसतल्या परी कोत्ता. तो मनीस परतून आड्डोता तरी आसतना फ्रांसीस ताचें आयकून घेयना. तेन्नाकूय ताच्या मनांत, फ्रांसिसाच्या मनांत अशीं उतरां ताका आयकूंक येता. तुवें तुजें जिवीत म्हजे सेवेक विंचून काडलां, तर हे पिडेस्ताक सेवा दिवंक तूं कित्याक विटेताय? तुवें तुजें जिवीत म्हजे सेवेक विंचून काडलां जाल्यार तूं हे पिडेस्ताक सेवा दिवंक कित्याक विटेताय? आनी हें आयकून, ही उतरां आयकून फ्रांसिसाक खंय आपलें केल्लें कार्याचें ताका खोंत जाली. तो उठ्ठा, त्या मनशा सरशीं वेता आनी ताका आदार कोत्ता. ताचो इलाज करूंक ताका आदार कोत्ता. आनी आपलें मोन उपरांत आपल्याकूच खास लावन घेवचे खातीर, आपल्या केल्ले कोदनेचे बोगसणे मागचे खातीर खंय ताची मातेरीक तो बोट लायता आनी आपल्या जिबेक लायता. आनी म्हाका इश्टानो, आमकां खबर आसा सान फ्रांसीस शावेर जावन आसा एक सेवे चाकरीचो नमुनो. आपलो देश गांव सोडून पयशिल्ल्या गांवांनी तो वावुरलो दुसऱ्या लोकां पासत आनी आपलो जीव करचून तो मेलो. म्हाका इश्टानो, आयचो आख्खो सेवा धर्म आमकां हेंच करूंक आपयता. दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक, पिडेन आसतल्या आमच्या भावा भयणींची चाकरी करूंक आमकां आपयता. जरी तर आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ करीत जाल्यार थंयसर एका शोधपतीची खबर आमकां मेवता. हो शोधपती धांवून येता आनी जेजूक सांगता, सायबा, म्हज्या चाकराची काकलूत कर. ताका कांय जावंक नासलें. ताचो चाकर बरो नासलो, पिडेंत आसलो. आपल्या चाकराक बरो कर म्हूण तो जेजू सरशी येता आनी मागता. आनी हो ताचो भावार्थ पळोवन जेजू तोडाक जाता.
येदो व्हडलो पदवेन भरलेलो मनीस ताका एका चाकराचें पडून गेल्लें. मोगाळ इश्टानो, आयज जेजू तुका आनी म्हाका ही शिकवण दिवंक सोदता. आमच्या पिडेवंत भावा भयणीच्या आमी सेवेक पावूंक, तांची आमी चाकरी करूंक, तांचो आमी हुस्को धरूंक. जे मेरेन म्हाका म्हज्या काळजांत म्हजो भावाचो म्हज्या भयणीचो हुस्को ना, ते मेरेन हांव तांची सेवा करूंक पावचो ना. आय फर्स्ट नीड टू कॅर फॉर देम. मोगाळ इश्टानो, हें गरजेचें, कित्याक जेजू जावन आसा आमकां मोयपासाची, आमकां काकलुतीची तेंगशी. आनी पयल्या वाचपांत मोगाळ इश्टानो, थंयसर इसायास प्रवादी जुदा आनी जेरुसल्या विशीं उलोवन म्हणटा, सोर्वेस्पराच्या दोंगरार चडुया, थंय आमकां आसरो मेळटलो. मोगाळ इश्टानो, जोरी तो जेजू जावन आसा तेंगशी काकलुतीची, तेंगशी मोयपासाची, जाल्यार आमी ताचे सोरशीं चडून वचूंक जाय आनी तो आमच्या आदाराक पावतलो. आमच्या जिविताचेर नदर मारून पळोवया. आयज काल आमी बरी ना जाल्यार आमी कितें कोत्तात? पिडेंत आसात जाल्यार, वा आमची भावा भयणां पिडेंत आसात जाल्यार आमी कितें कोत्तात? पयलीं आमी दोतोरा सोरशीं धांवतात आनी खंयसरूय धांवतात. जेजू सोरशीं कितलीं जाणां आमी मागणें कोत्तात? तो शोधपोती पयलीं उठोन जेजू सोरशीं येयलो. जेजू लागीं ताणें मागलें, सायबा म्हजो चाकर बरो ना, ताका आदार कर. आमी आमच्या जिवितांत कितें कोत्ता? आदीं चाल आसली, कोणूय बरो ना जाल्यार पयलीं फिरगोजेंत येवन पवित्र साक्रामेंतां दिमी घालून मागणें कोत्तालीं त्या मनशा पासत. आतां आमची ती चाल खंय गेल्या? कित्याक आमी देवा सोरशिल्लीं पयस वेता? जर तो देव जावन आसा आमचो काकलुतीचो सागोर, देव जावन आसा आमची तेंगशी काकलुतीची, ताचे सोरशीं आमी चडून वचूंक जाय. जेन्ना म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजी घरचीं कोणूय तरी बरो ना, पयलीं जेजू सोरशीं हांवें येवंक जाय. दुसरे सुवातेर मोगाळ इश्टानो, पिडा म्हणल्यार कितें? आयज दोन तरेचे आमच्यान पिडेचेर नियाळ करूंक जाता. एक म्हणटात ती आमची कुडीची पिडा, आमी बरी ना जाता तेन्ना घडीक कसली कुडीक लागू जाता तसली पिडा. आनी दुसरी म्हणटात ती आमी मानसीक रोग वा मेंटल हेल्थ आमचे इफेक्ट जाता. जायतो लोक आमचे कुडीचे पिडेक लागून, दुयेंसांक लागून कश्टवता जाल्यार आमची आयज भुरगीं तरणाटी लेगून मानसीक रोगाक लागून ओ कसलेय डिप्रेशनाक लागून कश्टवतात. तिवूय दुयेंत आसात. तांकांय पेकोवणी जाय, तांकांय आमचो हुस्को जाय, तांचे सोबे आमी हुस्को दाखोवंक जाय. जरी तर जेजू ह्या संवसारांत जियेता आसतना, जेन्ना तो चल्लो भोंवलो ह्या संवसारांत, केन्नाय ताच्या सामकार कोणूय पिडेस्त आयलो जाल्यार तो रावतालो आनी ताका बरो कोत्तालो, तांचे सोबे हुस्को दाखयतालो. जरी तर आमी आयज म्हणटा आमी क्रिस्तांवां म्हणून, इफ यू बेर द नेम ऑफ जिजस, क्रिस्ताचें नांव जरी तर आमी घेतलां जाल्यार मोगाळ इश्टानो, क्रिस्ताच्या पावलांनी आमी चलूंक जाय. वी नीड टू वॉक इन हीज फुटस्टेप्स. जर तर जेजून पिडेवंतांक पावलो जाल्यार, तांचे सोबे हुस्को दाखयलो जाल्यार आमी दाखोवंक जाय. पळया जेजू कितें म्हणटा तो, हांव येता आनी ताका बरो कोत्ता. थंयसरूच रावन जेजू सांगना तूं बरो जालो म्हणून ना, हांव येता म्हणटा. ही गोज, ही वॉन्ट्स टू गो टू सर्व दॅट पर्सन. आमी आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. आमचे पिडेंत आसलेल्या भावा भयणांचो आमी हुस्को धरूंक जाय. मोगाळ इश्टानो, जेन्ना आमी आयज ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तेन्ना आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया. आमच्या पिडेस्त भावा भयणां सोबें म्हजें मन कितें जालां काय? कितले सेवे चाकरेचें मन म्हजे भितर आसा? जेन्ना कोणी पिडेंत पडटा तेन्ना पयलें म्हजे मतींत कितें येता? जेजू येता, देव येता, वो संवसारी इलाज घेता, कितें येता म्हज्या मनांत? नियाळ करून पळोवया. आनी जेन्ना तोच जेजू आमच्या थोड्याच वेळान ह्या आल्तारार येतलो तेन्ना ताचे लागीं आमकां सगल्यांक आमी कुरपा मागुया, आमच्या पिडेंत आसलेल्या भावा भयणीच्या आदाराक पावूं. कित्याक जेन्ना आमी तो साक्रामेंत घेता तेन्ना, पवित्र साक्रामेंत, आमकां सगलो इलाज फावो जाता, सगलो आदार फावो जाता, सगलें बळ फावो जाता. मोगाळ इश्टानो, आमच्या पिडेवंत भावा भयणांची सेवा करूंक, तांचे सोबे हुस्को दाखोवंक आमकां सगल्यांक कुरपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागून घेवया.
सगळीं आमी उबी रावया. आनी ह्या वेळार थोडी आमची मागणी आमच्या बापा मुखार आमी दवरुया. धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेस्तां सोवें आपलो हुस्को दाखोवन जेजूक खोऱ्या गवळ्या भाशेन सदांच ताचे सेवेक आयते जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. राजकी फुडाऱ्यांनी पिडेस्तांक बऱ्याक पडटल्यो भलायके विशेंचो येवजण्यो चालीक लावन ते कोरे समाजसेवक जावंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दोतोर नर्सींनी खऱ्या मनान पिडेस्ताचो इलाज आनी काळजी घेवंक आनी हे वरवीं पेकोणी हाडूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या कुटुंबान आसलोल्या पिडेस्तां सोवें तांबोन आसतना सेवा ओरपोन करून आमी जेजू आनी बाग्योत फ्रांसीस सेवेरा भाशेन वावरूंक आमकां बापाची मजत मागुया. बो मोगळ बापा, थोडी आमची मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्यात. तुज्या मोयपासान ती तूं मानून घे म्हण आमी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोच्या भाव भयणो, मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वंपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासनाची सोडवण जोडूंक आमी पावशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन
पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गींच्या सोर दोलबारा सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavataco gut porkotuja. Sombia Jesu, amigo toca tawani kasite bie tati te bauti tu mój mowa Jesu nami dusze moron poruta. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेश्वरा, आखे प्रितीमचे विसरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कोर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आनी सिमा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. Ponocean ponosu boros durun melent, te amche babani shikakut kor. Tankandiji ishtagutin mele somesan, je pozuli mukamo bring fau kor. Ama somesan chidoye kurun makdao,
Ancora Maria devoci mai sangati, tije puti bagian suse, San Francis Xavier, bagian dorum data. Ansur kani tu kamadavlante sokle bhaktan barabar, bagian seva se barabar. Sasnache sukanam kavantudi, taja sangata, tije mahima gaun kam ka fau kor, Jesu Christa, tuje putavi. त्याच येसू वरवीं त्याच येसू सांगाता त्याच येसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक शिक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां दाळणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली सुभागी कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याक घेवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाउतिज्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए Gesù mocha chi colmo sotto mocha sala da civitus in li ore
जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मोदें आमी जियेताना स्वर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोगतोल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसूया. आयची मिसाची भेट समोर उबलोल्या पाद्र रुयल फेर्नांडीस ताका आनी सोहो बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवस. तशेंच गायन पुंगोडाकूय आमचे दिनवस. बाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे पुरी. सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5, 6:15 चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले.
कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा थंय वचून तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज संस्कारलोल्या ओस्तुऱ्यां पासत भेटयलोलो दीस म्हणटूच केरीत मीस आसतलें सांजे 3:30 वरांचेर. चोथरायदोरची आज सांजे आदेसाक तशेंच फाल्यां आख्खो दीस कुमसारां आसची नात, पूण बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव चालू आसतलो. फाल्यां बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30 आनी दोबाजीक मीस 10:30 वाजता जें इंग्लीश भाशेन जातलें. दनपारां 12:15 मीस आसतलें आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. चोथरायदोरची फाल्यां सकाळीं आदेसा आमचो व्हीलचॅर कावंटर बंद आसतलो, पूण सांजे आदेसा 2 ते 6 तो उक्तो आसतलो. चोथरायदोरची फाल्यां फेस्ता दिसा बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव सकाळीं 5 वरांचेर तावन सुरू जातलो. हे 2 कॉलोन्यो मातशा चोथरायदोरच्यो. फाल्यां सकाळीं व्हीलचॅर कावंटर बंद आसतलो, पूण सांजे तो उक्तो आसतलो. आनी बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव फाल्यांच्या दिसा 5 वरांचेर सावन सुरू जातलो. डिसेंबराचे 4 8:30 मीस इंग्लीश भाशेन जातले आनी तें मीस आमचो अपोस्तोलीक नुन्सियो येजमानपण चलयतलो. डिसेंबराचे 4 तावन आमची मिसां ह्या दिसांनी जातात तशीं चालू आसतलीं आनी हीं मिसां आमचे डायसिसांतलीं दर एक फिरगोस संबरोपतली. डिसेंबराचे 6 तारखेर आमचें सांजेचें 6:15 इंग्लीश मीस फादर रॉब गाल्या संबरोपतलो. सगळीं उबी रावया. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागयोंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. बागयोंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागतांव. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवय बापाक वाखणटांव. आमेन.